तुवें तिगूय जाणांची पळयलें वेगवेगळे पक्षाचे लोक आसात हांगा आम आदमी पार्टी जेन्ना एक आपलो उमेदवार फोंड्या घालता तातूंतल्यान एक संदेश असो वता की ना हांची युती आतां फुडल्या 8 म्हयने भितर विधानसभा वेंचणूक जावपाच्या स्थिती जावपाची ना आनी ते कारणां दितात हाजे पयलीं तांचो बाणावलेचो आमदार ताणें डायरेक्ट म्हणिल्लें की ना आमी केंद्रा कडेन पळोवचे नात म्हणजे आमच्या हायकमांडा कडेन पळोवपाक आमी युती करतले पूण ती युती जाली ना विधानसभा ती आतां मेरेन ही जी पळय घुसपागोंदळ आसा तुका दिसता विधानसभा आतां जी पळय मेन इलेक्शन जावपा तातूंत युती जावपा सारकी परिस्थिती आसा पळय राजू बाब कशें आसा की युती जाय म्हणून कोण म्हणटात फक्त आमदार आनी खंयचे आमदार म्हणटात जे आमदार आपल्याल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इनसेक्युअर फील करतात ते आमदार युती फाटल्यान लागल्यात पक्ष संघटनेच्या बाबतीत पक्ष संघटना प्रत्येकाची आपाची आसूं गोवा फॉरवर्डाची आसूं दे आर काँग्रेसीची आसूं दे आर डुईंग देअर वर्क जशें अमरनाथान आतां सांगलें की काँग्रेसीची संघटना रस्त्यार आहा पूण वॉट अबाउट द MLAs वेर आर दे दुसरी गजाल एक नॅरेटिव्ह हांव सुरवातीच्यान कितें म्हणटा की हे अलायन्स म्हणटा ते ह्या पक्षांनी तकलेंतल्यान कुशीन काडपाक जाय अलायन्स केन्ना जाता कुबड्यो जाय केन्ना जेन्ना म्हाका म्हज्या पांयाचेर उबी रावपाची म्हजे कडेन शक्ती ना म्हाका एकलो फुडें वचपाची शक्ती ना तेन्ना मागीर हांव कुबड्यो सोदतां म्हणजे हे जे अलायन्स जाय म्हणटात आनी पयलीं म्हणजे इट इज अ क्लियर एडमिशन की तांची लिडरशीप फेल जाल्या दुसरी गजाल आतां फाटीं तुमी लोकसभेचो इलेक्शन रिजल्ट जालो तेन्ना काँग्रेसीच्या हाणें तांकां आपान कितें सांगलें की बाणावले आनी वेळे आमकां लागून कॅप्टन विर्याताक मतां मेळ्ळीं म्हणून ZP जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना तांचे थंय आमदार आसून थंय काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट जिखले आरजीन थंय कॅन्डिडेट घाले कांय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तांकां बसून हे करून काँग्रेस थंय जिखली म्हणजे हाजो अर्थ कितें हाजो अर्थ काँग्रेस जावं आप जावं आरजी जावं किंवा गोवा फॉरवर्ड जावं पक्षाचो जर तर कार्यकर्त्या कडेन आनी लोकां कडेन कनेक्ट आसत जाल्यार लोक तांचे बरोबर रावतात हे सगळे जे नाटक आतां अलायन्स युती हात वयर काडप हात सकयल काडप हे चल्लां हे इनसेक्युअर आमदार जे तूं इनसेक्युअर म्हणटा विशाल एक एनालिस्ट म्हणून तुका आमी सहज प्रश्न करूं शकता तो असो की कोणा कडेन संघटना आज BJP जर सोडली कोणा कडेन काँग्रेसीची संघटना साश्टी सोडल्यार खंयच ना ती संघटना सुद्दां ना आतां गोवा फॉरवर्ड म्हणटा 25 जागे खंय आहा तांची संघटना आम आदमी पार्टी खंय संघटना खंय दिसता संघटना नासतना जर तर आज काँग्रेस इतले बरे परफॉर्मन्स करपाक शकता पडचे इलेक्शनाक संघटना नासतना जर तर गोवा फॉरवर्ड बरे परफॉर्मन्स करपाक शकता ZP जाल्यार खरेंच जर तर हांवें एफर्ट्स घेतिल्ले सगळे जर तर हे आमदार बरोबर राविल्ले आज काँग्रेसीच्या बाबतींत उलयल्यार 3 आमदार बरोबर कित्याक रावनात सांग आज 3 आमदार आज तूं म्हाका सांग मिराबागचो येदो व्हडलो प्रोटेस्ट चालू आसा आज 40 दीस जाले काँग्रेसीचो एकय आमदार अजून पर्यंत एकय दीस थंय गेलो ना कित्याक गेलो ना सावड्डेचे सेक्स स्कॅन्डल आतां भायर सरला काँग्रेसीच्या एकाय आमदाराचो ताचेर कित्याक रिएक्शन ना म्हजे कडेन पळय आतां पयरचे विधानसभेचे हाका येदो व्हडलो बोवाळ जालो कोणे कोणाक जुदास म्हणलो सेटर म्हणलो हें म्हणलें तें म्हणलें आतां आय गिव यू अ सिंपल एग्जांपल बोवाळ कितें म्हणून जालो की बिलां आमगे बिलां येवपा जाय आमची बिलां येवपा जाय तुमी प्रोसिजर हे ते सगळं कुशीक दवरतात आनी फक्त ते बोबो मारतात बिलां येवपा जाय आतां हांव म्हजो एक सिंपल प्रश्न हे विधानसभेचे 13वें अधिवेशन हाजे पयलीं 12 अधिवेशनां जालीं ह्या अधिवेशनाक आमदारांनी कितें सांगलें आमगेली 21 बिलां आशिल्लीं इफ यू गो बाय दीस रेट ऑफ 21 बिल्स इन वन सेशन आज पर्यंत 13 अधिवेशन जाले म्हणजे 260 बिलां आज मेरेन गोंयच्या विधानसभेत विरोधी आमदाराची वचपाक जाय आशिल्ली कित्याक गेली ना म्हणजे फेर्दीन रिबेलोन जेन्ना बिल ड्राफ्ट केले तेन्ना तुमी न्हिदांतल्यान जागे जाले फाटली 4 वर्सां तुमी न्हिदल्यात तुमचो कसलोच अभ्यास ना तुमकां दुसरो कोण सांगता ते आयकुपाची तुमची तयारी ना तुमच्यो हांव सांगता आय वॉज द OSD ऑफ लिडर ऑफ ऑपोजिशन MLAंच्यो मिटिंगो जायना आशिल्ल्यो फक्त येवप सोयो मारप च्या पिवप बिस्कुटी खावप वचप अशें चलना पर्रेकार विरोधी पक्ष नेतो जालो कित्याक लोक सांगतात रातचो 2 ते ऑफिसर सांगतात रातचो 2, 2:30, 3 पर्यंत हाचे फाटल्यान अभ्यास जाय हाचे फाटल्यान थिंक टँक जाय तुमकां परफॉर्मन्स करपाचें ना तुमकां फक्त जालें कितें राजूबाब की हांगचे परफॉर्मन्स हे रियल परफॉर्मन्स न्ही सगळे आमदार